तर सुरुवातीच्या काळात 2007 ते 2012 मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्ले त्याच्या टायमार मोठ्या प्रमाणात चालू झाले आणि 2012 2014 पर्यंत जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात वचपर्यंत 2014 पर्यंत त्यांनी काम केलं. 2012-14 मनोहर पर्रीकर आणि आमचो डेफिनेटली हांव फेल जालें असं म्हणना, पूण ज्या गोष्टींत तांणी लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें तें कळना आनी आमच्या कॅबिनेटाक किंवा हाका नोटीस हाडपाक जाय आशिल्लें तेही हाडना. वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराच्या लेवल पर्यंत तें चलतालें तितले पर्यंत आशिल्लें, कारण खूब जाणांनी जी लेटरां दिल्या मदीं मदीं ती त्रासदायक गोंयच्या गव्हर्मेंटाक जाल्या. डेफिनेटली आमकां ह्यो गोष्टी कॅबिनेटाक कोणीच सांगूना. त्या खातीर आजची परिस्थिती कोणूय कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ली त्या वेळा वयली तांकां विचारा ह्यो गोष्टी तुमच्या नजरेक हाडल्या काय म्हणून. हळणावर इज अ थीक फॉरेस्ट आनी ह्या सगळ्या फॉरेस्टांनी हांव स्वता भोंवला. थोड्या ह्या फॉरेस्टांनी व्याघ्र क्षेत्रूय आसा आनी हाका जी कॅचमेंट एरिया आसा इट इज अ ह्यूज. आनी जगलबेट म्हणटा ती इज अ माउंटेनियस प्लेस वेर these plants of water supply plants can be restored. नवे कष्टक करू शकता. पूण कर्नाटकाक हे सोडून आमचे मदीं कित्याक येवपाक जाय हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक म्हाका विचारपाक जाय, किंवा मुख्यमंत्र्याक एखादलें हें खबरूय आसचें ना. पूण मुख्यमंत्र्यान हेची जाणीव प्रायम मिनिस्टरा करून दिवपाची आवश्यकता आसा. कारण कर्नाटकान आज गोंयचेर घाला आणि मुख्यमंत्र्यान ही गोष्ट प्रायम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय. आमकां जाय जाल्यार सगळ्यांक व्हरपाचें आमचे जे इतर पार्टी मदीं आमी हाडटा न्हय निदर्शनां. मुख्यमंत्र्याक निदर्शनां हाडपाक त्रास जाताले कारण सुपा इज द बिगेस्ट डाम इन सावथ आनी ह्या दामांतलें उदक कॅन टेक केअर ऑफ कारवार, नियरबाय एरिया, हुबळी एंड धारवाड.